मोगाल भावा भयणानो देव पातकाक पाट वळटा न्हूय पातक्याक. देव पातकाक कांटालता पूण पातक्याची काकलूत करता. प्रद्वारांत सांपडलेल्यो अस्तोरेक पातकां मेकळी जावं पाठयता. वच आनी तूंय तशेंच कर. आमचो देव बोगसोण्याचो देव, काकलुतीवंत देव. ताची काकलूत दोया शीम मेद नासतना व्हांवता. हाकाच लागून म्हणलोलें आसा, एवरी सेंट हॅज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. तर आमी आमचीं ल्हान व्हड पातकां ओळखून त्या पातकां मेकळी जावंक देवाचो आदार ह्या मिसान मागतना वितालदास वाड्यान रावतल्या दर एक कुटुंबाक मिलाक सायबिणीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद तांकां मागुया. प्रद्वारांत सांपडलेल्यो अस्तोरेक पातकां मेकळी जावंक जेजू पाठयता. हो ल्हानसो देखावो चलचित्राच्या आदारान पळोवन मिसा बेटेक तयार जावया. What happened? Wicked adulterers! He's a sinner! Template law! Keeping shame on your husband! Take the husband, the slut! Law's clear! Stone her! She must be judged and sentenced What is this? according to the law! She's a sinner! An adulteress! She's got to be punished according to the law! Take her to the master. Master! Yes, master! Shame on you! Dirty harlot! Stone her! Stone her! Master, what should we do? This woman has been caught in the act of adultery. She should be punished according to the law. What do you say? Answer, Master. We want to know your opinion. Yes, tell us. Is it right to kill her? He among you who is without sin, let him cast the first stone. Come on. Where are your accusers? Is there anyone here who's condemned you? No. No one. Then neither do I condemn you. Go. And sin no more. बाप्पा आमचो तूं मोकोता, आमचे मोदे जेजूक धाडटाय. हो मोकोकून दिनवास दाखोवन आपले जिवीत तुका भेटोवंक तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावांत विस्वास मोगू जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता.
बाबात विश्वास मोग उच्चारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. बाबा भयणो, सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. मिराक सायबिणीचे परबीक आमी ही नोवेना करता आनी आयच्या नोवेनाचो विशय प्रदुवारांत सांपडलेले वस्तरी पातकां मेकळी जावंक पाठयता. वच आनी तुय तशेंच कर. बाबा भयणो, आमा पातक्यां खातीर देवा बापान जेजू ह्या संवसारान धाडलो. आमा पातक्यां खातीर जेजू कुर्सार मेलो. कुर्सार मरून ताणें आमकां पातकांतली सोडयली. नवें जिवीत आमकां फावो केलें. सासणाचें दार आमकां उगडलें. आमच्या जिविताचे नदर मारून आमच्या जिवितांतलें आमी प्रद्वारांत सांपडलेले वस्त्रे भाशेन पातक पयस करूंक, जिवीत नव सरूंक ह्या मिसान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आनीक आयच्या नोवेनांत आमी विठ्ठलदास ह्या वाड्यांतल्या समुदाया खातीर मागता. कार्म सायबीण समुदाय, सांताक्रूज समुदाय, मायन दी देव समुदाय आनी सेंट लॉरेन्स समुदाय. मिराक सायबिणीचे मजतीन देवान तांकां सगळ्यांक आशिर्वादान देण्यांनी भरूंक ह्या मिसान मागुया. आनी ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच बापाचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमचे पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कोर, सौम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सौम्या काकूत कोर, सौम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. उगीच रावन आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्या मिसांत देवा मुखार दवरुया. कोरोना व्हायरसाक लागून आख्ख्या संवसारांत भिरांत पडलेली आसा. आख्ख्या संवसारांत लोक कश्टवता. ह्या रोगाक सांपडलेलो आसा. देवान तांची सगळ्यांची काकलूत करूंक, तांकां हे पिडेंतली निवारूंक ह्या मिसान मागुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, मनशा सैम ताचे पुर्विले व्हडविके परस व्हरतें करून तुवें उबारलाय. उतरां व्हरत्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास धर. पवित्र स्नानाच्या गुठा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्यांत, तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदांकाळ सांबाळून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पानफिलियेच्या पेरगाक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिदियेचे आंतियोकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. समृद्धींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपां जातोच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपसा करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतेल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडलीं आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना ताची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो बोस करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर तांकां निगदायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खोश्यो तो करतलो. आपले बासावणे परमणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोनवंदार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनी एक एकलो येवचो आसा आनी ताचे वाणेचो वाद्यो सोदूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. सगळीं म्हणया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजे विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करूंक दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजें पवित्र ताल्यान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट कोत्तलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. म्हज्या विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवून जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हाज्या तारुणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो,
सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय दया मोया करून तुझ्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोरद्वारांत सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली तांणी ताका म्हणलें गुरुजी ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या शास्त्रांत मोजुजान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायला तर तूं कितें म्हणटाय ताचेर बोंगलाट घालचे खातीर एक कसलेय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें वडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें तुमचे मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरयत रावलो हें आयकून ते सगळे एके फाटल्यान एकलो खोडसरून गेले ओदीक जाणटे ते पयले एकलो चुरलो तो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें बाय ते खंय गेले कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना तिणें म्हणलें कोणेच ना सायबा आनी जेजून म्हणलें हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये आकामी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो एक कोरी गोडणी हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां एक पाद्री आसलो आनी ह्या पाद्रीक खूब लोक मोग करतालो पूण ह्या पाद्रीक एक गूट आसलो आनी फकत ताकाच हो गूट खबर आसलो कोणाकूच तो सांगून उक्तो करूंक तो सोदिनासलो आनी हाकाच लागून भितरल्या भितर ते ताका खावूंक लागले कसलो गूट काय हो जायतीं वर्सां पयलीं ताणें एक पातोक आदारलें जेन्ना तो सिमनारींत आसलो तेन्ना ताणें एक पातोक आदारलोलें आनी जरूय ताका ह्या पातकांचें बोगसणें फावो जाल्लें तरी पूण ताका मनाची शांती मेळूंक नासली ताचेच फिरगोजेंत एकदां एक ओस्तोरी ताका भेट करूंक येता आनी ही बायल देवाचो खूब मोग करताली आनी ही बायल ह्या पाद्री सोशी येता आनी ताका आपणें पडलेलोलें दर्शन ह्या पाद्रींक सांगता ह्या दर्शनान जेजू तिका दिसलो आनी ताचे कडेन आपूण उलयलेली आनी जेजू आपले कडेन उलयलो म्हूण तिणें ह्या पाद्रींक सांगलें पूण हो पाद्री हें सगलें हांसून घेता आनी तिचेर दुबावता आनी तपासणी करूंक तिका म्हणटा जेन्ना दुसरे फावटी तुका दर्शन येता वो विजन येता जेन्ना दुसरे फावटी तुका जेजू दिसून येता तेन्ना जेजू कडेन तूं एक प्रश्न विचार आनी हो प्रश्न अशें जावं दी
हांवें खंयचे पातोक जायतीं वर्सां आदालोलें पळयतें आनी ही ओस्तोरी ताचें आयकोता आनी दुखी जावन परत घारा येता. थोड्या दिसा उपरांत घोरांनी गवळीक बेटेक गेले कडेन ह्या पाद्रीक ह्या ओस्तोरीक भेट्टा आनी तिका विचारता, तर जेजू तुका दिश्टी पडलो आनी म्हज्या प्रश्नाची जाप तुका दिली. आनी ही ओस्तोरी एक व्हड स्वास घेता आनी म्हणटा, होय, आनी जेजून तुज्या प्रश्नाक असो जबाब दिलो. जे पातोक तुवें जायतीं वर्सां पयलीं आदारलोली जेन्ना तूं सिमनाळींत आसलोलो ताचो म्हाका आनीक उगडास ना. देव बोगशिता आनी देव विसोदता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव आमची पातकां बोगशिता, आमकां पातकां मेकळी जावंक आपयता. हो संदेश ह्या ल्हानच्या घोडण्यांतल्यान आमकां मेळटा. पातोक आदारप मनशाची सैम न्हय, पूण ती जावन आसा एक असोकताय. टू sin is not in human nature, but it is a human weakness. देव आमकां आपली कृपा दिता आमचे पातोक ओळखूंक, ताची दूख धरूंक आनी ताच्याच आदाराचेर पातयेवन नव्यान पातोक करिना जावच्याक. जितले फावटी आमी पातकांत पडटा तितले फावटी देव आमकां मोगान वेगोवंक, आमकां नव्यान उठूंक आमकां फुडें व्हरता. बोगसणें दिवप हें देवाचें सैम. आमकां बोगसणें फावो जाता जेन्ना आमी खुमसारा वरवीं देवा कडल्यान काकूत मागता. पूण जायते फावटी आमचे भितर आमी गुन्यांव धरूनच आसता, आमी धरूनच रावता आनी हाका लागून आमी देवाच्या बोगसण्याची दादोसकाय भोगूंक आमकां मेळना. आमी बोगसण्याची दादोसकाय भोगूंक विसरता. खरेंच देवान म्हजी पातकां बोगशिली काय, असले प्रश्न आमच्या मनांत येता. इस्रायल पोरजा देवान विंचलोली खास पोरजा. जोरी देवाची विजमिताय आनी मितमेर नासलोलो मोग तांणी अणभवलोलो, तरी तांच्या असोकतायेक लागून ती पोत्तून पोत्तून पातोक आदारून देवा कडसून पयस वेतात. पूण देव तांकां पातकांतूच साडिना. आपल्या पातकांचे परिणाम तो भोगतात आनी देव फुडाऱ्यां, राजा आनी प्रवादी पाठवून तो तांकां पातकां मेकळी जिवंक हुस्कायता. शेकी जेजू वरवीं देवान आमकां पातकां मेकळी सोडयली. ताची वाट तयार करपी ज्वान बातिस्तान जिवीत बदलपाचें स्नान परगटून आमकां पातकां मेकळी जिवीत जिवंक आपोवणें दिल्लें आसा. आनी हेंच कितें आमकां भाग्यवंत पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां पोरद्वारांत सांपडलोले बायलेची खबर मेळटा. ही वोपार आमकां मनीसपणाचे पातकी काडोकी जिवीत दाखयता आनी देव सदांच बोगसूंक तयार आसा म्हूण खात्री दिता. कितले व्हड वो खोडवें आमचे पातोक जावन देव आमची पातकां बोगशिता. जेजू आमचेर फॉर्मोन मारिना, चूक वळखून घेवन ती नव्यान करिना जावंक आमकां जेजू फॉर्मायता. जेजू आपल्या जिवितांत आनी मुनियारपणांत न्हूच फकत बोगसणें परगटलें, पूण हो शेगून तो जियेलो आनी ताणें ती आपल्या जिवितांत आपणायलें. दुसऱ्यांचे वायट ताणें दुबावावयरेंत तांचे नदरे मुखार हाडलें आनी आपलें पातोक मानून घेतल्यांक ताणें बोगशिली. खुर्साचेर ताचें बोगसणें आमकां सोपुनाय दिश्टी पडटा. जेजू हांगासर जाता बोगसण्याचो नमुनो. आयचे शुभ वर्तमानांत हाची खबर आमकां मेळटा. तेच परी धोमशास्त्री आनी फारिजेव रोखडेंच दुसऱ्यांची चुकी पडयतात. आमी आमकांच विचार करुया. आमच्या अंतस्कनाचेर आमी नदर मारुया. आमी फकत दुसऱ्यांचे चुकी काडूंक भोंवता काय, वो आमचेच भितर असले वायट वो चुकी हाची जाणविकाय आमकां आसा काय. हाका लागून अंतस्कनाची चवकशी गरजेचें जाता
आमकां आदाराची जाता. थोडोसो वेळ खुशीन काडून आमी आमची पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक गरजेचें. आनी तेच भाशेन देवा कडसून आमी बोगसणे मागून आनी देवाक आमी दिनवासून प्रयत्न करुया. आयच्या शुभवर्तमानांत 8वे वळींत आमकां ही उतरां मेळटा. जेजू म्हणटा, तुमचे मोदे जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. हें खुणायता की आमी सगळीं पातकी आमचे भितर व्हड पातोक आसतलेंच. देखूनच पुनर्जीवन जालोलो जेजू क्रिस्त आमकां सगल्यांक पेकोवणी आनी बोगसणे फावो कोत्ता. आयच्या उद्गारान आमी आयकलां, दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुयली आमची पातकां. जेजूची कूड आनी रोगत मारयेच्या कुसव्यांत आकारून आयले आनी जें कितें मारिया कोत्ताली तें जेजूच्या रोगतान आनी जेजूच्या जिवितान दिसून येतालें. मारयेच्या आनी जेजूच्या रोगतान बोगसणे शिजताले. बोगसणे मागीन आसतना जेजू तांकां बोगशिता. तशीच ताची आवय मारिया आपल्या पुताच्या शिसांक बोगशिता वो आपल्या पुताच्या जीव काटोल्यांक ती बोगशिता आनी मागण्यांत शिसां बरोबर रावता आनी एके भाशेन तांकां जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक धीर दिता. आयज हांव क्रिस्तांव म्हज्या कुडी रोगता भितर कितें शिजता काय? बोगसण्याचो आत्मो वो बदला घेवपाचो आत्मो? बाबा भयणीनो, आमी आयज काल कोरोना व्हायरस पिडेक लागून भियोन आसा. ह्या काळार आमी तरेकवार वायट पळयता. कोण कोण शेजाऱ्यांच्यो मस्कऱ्यो आनी खबरो कोत्तात. कोण कोण बाटां बेसां चोरूंक पळयतात. घरांत मारामारी उपरासल्यात. डॉमेस्टीक वायलन्स इज ऑन द रायज. पयशे दोबरादान तिबरादान वस्तू विकप. जायत्यो जेवणां खावण्याच्यो वस्तू गरजे भायर पुजावन दवरप. वावराच्या जाग्यार आमकां फावो तो मान मेळना. पोत्तेंच जाल्यार आपणे केल्या वावराची तोखणाय दुसऱ्यांक मेळटा. आमकां फटयतात, आमकां चोरून वेतात, आमचेर बोंगलाटां घालतात. असल्या वायटाचेर जायते फावटी आमकां झुजूंक मेळना. आनी हाकाच लागून जेजू आमकां न्हय विंगासाची वाट वो दुस्मानकायेची वाट दाखयता, पूण आमकां बोगसण्याची वाट दाखयता. आमी काकलुतीन दुसऱ्यांक बोगसूंक देवाचो आदाराची गरज जाय पडटा. जशें जेजून पोरद्वारांत सांपडलेले बायलेक थारोवन फावो केले, तशें जेजू आमकांय थारोवन फावो करतलो. कित्याक जेजू जावन आसा काकलुतीचो सागर. जेजूकूच पदवी आसा फॉर्मोन मारूंक आनी बोगसणे दिवंक. पुनर्जीवन जालो क्रिस्त आमकां बोगसणे दितलो जेन्ना हांव म्हजी पातकां वळखतलो आनी दुसऱ्यांक बोगशितलो. खुमसारा ह्या साक्रामेंता वरवीं आमकां बोगसणे मेळटा. शेकी ही वळ सदांच आमच्या मनांत आमी दवरुया. एवरी सेंट हॅज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. दर एका भागीवंत मनशाक ताचें फाटलें जिवीत आसा आनी दर एका पातकी मनशाक एक बोरवांशाचो फुडार आसा. मिलाग सायबिणीची मोजोतीन पोद्वारांत सांपडलेले ओस्तोरे भाशेन आमकांय पातकां मेखळी जावंक करपा मागुया. आनी जेजू जो जावन आसा काकलुतीचो सागर, आमी ताचे कडेन सदांच पातकांतली भायर सरूंक प्रयत्न करुया. उबी रावया आनी के वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो त्याच देवा हातान आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मान,
सगळे यादनिकांनी कुमसारा वरवीं पोरजेक पातकांतली मेकळी करूंक वावरूंक आनी पातक्यांक बरे रस्त्यार हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. राजकारभार चलयतल्यांनी फटिंगपणान आनी भ्रश्टाचाराक पाट करूंक आनी स्वतान नितीन ते चलूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं आमच्या जिवितांतलें पातक पयसावूंक आनी पातकां मेकळीं जावन बरें जिविताक वेंग मारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयचे नवें करतल्या विठालदास वाड्याक मिलाक सायबिणीचे मोजोतीन आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापाय मागण्यांतल्यान आमी दर एकल्यान आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिवितांतलें पातक वायट पयस करून बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. संसारांतल्यो मोजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी हलक्यो अगणितान कश्यो मानत्यो तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलो पातकी सोय मानताक न्हेसयलो तोच भेट तुका कोता पळय आनी आमचेर काकलो देवोय तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलो पातकी सोय मानताक न्हेसयलो तोच भेट तुका कोता पळय आनी आमचेर काकलो देवोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोवोडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, धुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाडायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची कहर्सा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो, आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार
उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सरीश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका बापा दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotoya. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নব্যানে তলো. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নব্যানে তলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबा भयणो, आमी सगळे पातकी मिसाचे सुरवातेकूच मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी दर एकलो पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेकाचें बोगसणें मागता. आमा पातक्यां खातीर जेजू खुसार मेलो, आमकां पातकांतली सोडयली. आमी पातकां मेकळीं जिवंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान
आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाचो पूत आम्हा पातक्यां खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. आमच्या पातकां खातीर खुर्सार तो मेलो. आमकां पातकांतली सोडयली. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुगाड बावळीनो, कोरोना व्हायरसाका लागून आमच्यान इगोर्जेंत ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक जायना देखून आमच्या जेजूक उड्या सोऱ्याच्या रुपान जेवंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावन टीव्ही केबलाचेर वो मोबायलाचेर मिसां दाखयता. तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक कोमयां घेवंक जाता. हे वेळार आत्मीक कोमयां घेवंक म्हजे बरोबर हें मागणें करचें. मोगाळ जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं ओखोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोरताय.
आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडोय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां नोवेनाचो 8वो दीस आनी फाल्यां नोवेनांत आमी वयलो वाडो सान फ्रांसीस समुदाय आनी मदर टेरेसा समुदाय हांचे पासत मागतले फाल्यां सदांचे नोवेन सांजे 6 वाजता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. मिलाक साहेबीन आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्ताचे वासोणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी मिलाक साहेबिणीचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे ताय आसो. आमेन. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तो जाणटी सगलो विस्वास दवरून एकाच ताळ्यान माहे उलो माता प्रार्थना.